second issue is very interesting that another head on that I did was with विश्वजित राणे आणि थंय तर म्हादय यात्रेचेर तर बरेच सारके पेटिल्लें म्हादयचें उदक बरेंच गरम जाल्लें 70 भितरच सारकें आनी तें तशें आशिल्लें की 70 भायर पावलें की मागीर म्हादयचें उदक परत थंड जातालें 70 भितर पावलें की तें गरम जातालें अशी एक आमी हें पळयली परिस्थिती. He called many things to RG but his basic thing was की आमच्या वाठारां भितर येवन जागृती करपाची गरज ना कारण आमचे लोक ऑलरेडी जागृत आसा म्हणून जागृत आसात थंय येवन तुमी जागृती कित्याक करतात. हाव डू यू लुक एट दिस इंटरेस्टिंग आर्ग्युमेंट. सी प्रमोद आय फील दॅट जागृती म्हणटा ती सगळे गोंयभर जावंकूच जाय वेदर इट इज सतारी वेदर इट इज सलसेत और वेदर एनी अदर तालुका. नंबर वन सातारी जावंक जाय कित्याक मेजर इम्पॅक्ट इज विथ सातारी. इट इज बीन एडमिटेड बाय द MLA ऑल्सो कन्सर्न MLA मिसेस राणे एंड तितून भितर कितें आसा की द मेजर इम्पॅक्ट वूड बी फॉर सातारी. आतां तितून भितर सुर्लाचे डायवर्शनाचे विशय येयलो. सो इफ एट ऑल इफ इट इज अ अवेरनेस कॅम्पेन and if it is starting in Satari, there is no harm in it. Why it should be blocked? It should carry on if it is an awareness. But in the name of awareness, it should not be a political kind of a targeting kind of an exercise. Because पहिले आम्ही पहिला सांकेळीक अशी मिटिंग जाल्यो की अवेरनेस म्हणून जाली अवेरनेस काय जावंकूच ना कोणाय उलोवंकूच ना मदेचेर. एक बार आता अवेरनेस म्हणून परतून हे करून केला. इट शूड नॉट बी अ गेम ऑफ पॉलिटिकल क्रॉसफायर. या तशें जावंकूच जायना. सो आय फील दॅट वेदर इट इज सतारी और वेदर इट इज सम अदर तालुका इट शूड बी अलाउड टू गो ऑन. लॉ एंड ऑर्डराचो विशय the intention should be very clear yeah of an awareness. At the same time law and order विषय आसा तो गव्हर्मेंटाक पळोवचोच पडटलो. मे बी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलीस फोर्स और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर दॅट इज अ बिगर हेडेक बिकॉज थिंगा कितें आतां गजाली आतां फ्लेअर अप जाताच खूब कडेन अशें कन्फ्रंटेशन जाता वेन बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल अंडरकरंट्स इन दोज कायंड ऑफ कॅम्पेन. सो ऑल इन ऑल आय स्टील फील दॅट ही तांकां स्टॉप करपाक थिंगा केला तो मातसो एक चुकीचो सो हें जाल्लो आहा आनी रॉंग मेसेज इज गॉन अक्रॉस सेइंग दॅट we don't want any awareness. Pandurang Bab has a very important appointment to keep. So before I let you go, was asa हे wrong messaging जे म्हणटा पळय हे wrong messaging गाचे तुका दिसता की राणे सर bothered about this wrong messaging. So तरीचो विषय म्हणा विचारता wrong messaging बी केन्ना आसा केन्ना तुगे जेन्ना ताचो कितें तरी परिणाम जाता तेन्ना ताका wrong किंवा right messaging म्हणा. आतां जॉयल म्हणटा बाबडो तें बरें आहा पण तुका आतां 70चो मनीस म्हण दिसता की दॅट रॉंग मेसेजिंग हॅज बेरिंग ऑन एनीथिंग. माझी जाप सेम आसा जी वदळच्या प्रश्नाक हांवें दिल्ली जे तानावडे बी जे तरेन उलयता CM बी तीच भाशा विश्वजीत राणे उलयता कारण ताका फूल विश्वास आसा पूर्ण विश्वास आसा की दोनूय जागो आपूण सांबाळूं शकता. म्हणजे कसलें आंदोलन जावं म्हादय डायवर्ट करून कितेंय करूं तो ताका फूल कॉन्फिडन्स आसा की आपूण 70 जिखूं शकता म्हणून. ताचें उत्तर सेम आसा म्हाजें. ताका इतको आत्मविश्वास आसल्या कारणान तो प्रत्येक गजाली हें करता तो वचपाक दिना तांकां कोणाक. ते 70 कोणें गेलो जाल्यार रोखडो म्हणजे हांवें आतां रिसंटली हांवें आयकलां की CM सुद्दां थंय गेलो जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जाता कोणीच थंय वचपाक जायना. तर थंयसरल्या ADN म्हाका दिसता सर्कुलरच काडला की शाळेंत चीफ गेस्ट आपयतलो जाल्यार तो हेल्थ मिनिस्टरच्या परमिशनान आपोवपाक जाय म्हणून. सो हें कितें हेजेर आपल्या लोकांचेर आशिल्लो विश्वास ताका खबर आसा की आपले लोक आपल्या वांगडा रावतले आपूण परत कसो जिखून येतलो दोनूय सिटां आपूण हाडटलो. सो त्या हेजेर तो करता. मेसेजिंग आपल्याला मतदारसंघा भितर काय परिणाम रॉंग मेसेज जर तूं म्हटलो जाल्यार हाच्या पयलीं तेणी 144 लायल्ले 30 पार केले लोकांक कितें फरक पडला. ते तितल्या पुरते तात्पुरते ते लोक विसरता मागीर सगळे गजाली आमी विसरले न्ही. ताका आपल्या लोकांचो विश्वास आसा लोकांक ताचेर विश्वास आसा तितल्याचे विशय सोंपता. आपूण सेव करता न्ही म्हणटा म्हादय दोगांय सांगतात न्ही ती दोनूय आमदार सांगतात. सो क्वेश्चनच येना. So Pandurang Bab, thanks a lot. I know you have a very important appointment to keep. तुम्ही विल कंटिन्यू आम्ही तीग जाण बट यू कॅन टेक ऑल युअर थँक्स अ लॉट. सो किशोर पांडुरंग बाब भायर सरले बट म्हादयचो विशय तसोच आसा. हो जो म्हादय यात्रेचो वेरी इंट्रस्टींग ड्रामा जो जालो जाचेर म्हाका दिसता परत आमी जशें उलयतात की रुलींग सायडीन सारकें एग्रेसिवली सगळें प्रकरण शिंगार घेतलें. हाव आर यू लुकिंग एट दीस. पांडुरंगान सांगलें ती एक गजाल आमकां मान्य करची पडटली प्रमोद की खंयचीच गजाल ही आपल्या 70 वाठारान खपोवन घेवपाची ना हें धोरण 70च्या दोनूय आमदारांनी स्विकारलेलें आसा. आनी आमी जर म्हणत की विश्वजीत राणेन ती आडयली म्हणून विश्वजीत राणेन आडोवंक ना. विश्वजीत राणे हो आमदार किंवा दिव्या राणे हे आमदार जाली
पूण सगळ्या सरपंच पंच आणि नगराध्यक्ष नगरसेवक सगळ्यांनी वचन थंय कंप्लेंट केली की लॉ अँड ऑर्डरीचो प्रश्न हांगा क्रिएट जावंक शकता, आमकां कसल्याच पद्दतीची जागृती म्हादईन गरज ना. हय, म्हाका इंटरव्यूआन तशेंच आता ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल जशें पांडुरंगान सांगले तशी आतां मेरेन खूबदां विशय जाले 70च्या लोकांचेर तांकां विश्वास आहा आनी 70च्या लोकांचो तेंचेर विश्वास आहा. ते जर लोक अशे विचार करतात की आमकां कोणीच हांगा जागृती, आतां आमी ते भुरगे रिव्हॉल्युशनरी गोवन आतांचे भुरगे, राजन केरकर ज्या मनशान खऱ्या अर्थान आपल्या लेखणींतल्यान म्हादई किंवा गोंयचें पर्यावरण, गोंयचें वनक्षेत्र हे विशय सगळ्या गोंयाक आनी सगळ्यांक पटोवन दिले, ते राजन केरकर 70ंतलेच. सो तेंच्यांनी कितें केलें, केन्नाच तेंच्यांनी अशें आंदोलन किंवा हें करून विशय पटोवन दिवपाचो प्रयत्न करूं ना. लेखणींतल्यान जेका कोणाक कळपाक जाय ताका कळ्ळें. दुसरी म्हत्वाची हिस्ट्री हांव वयता प्रमोद. विश्वजीत राणे आयज स्ट्रॉंग कित्याक तर तेचो आपल्या मतदारसंघाचेर पूर्ण वर्चस्व आसा. आनी आतां तर प्रताप सिंग राणे नंतर परयेचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे जाल्या, तेंचो तर इतको स्ट्रॉंग होल्ड आहा की तो आतां कायमस्वरुपी दिव्या राणेचोच मतदारसंघ उरतलो अशी परिस्थिती आता थंय आसा. राजकारणान तुज्या मतदारसंघाचेर कितलो वर्चस्व आसा ही गजाल खूब म्हत्वाची. आनी त्याच बळाचेर आयज विश्वजीत राणे आयज पॉलिटिक्सान हें पोजिशन आयज ते भोगतात. तूं जर हिस्ट्री पळयशी, दिपाजी राणे अख्खे गोंय पोर्तुगीजांनी खवदळून उडयलें. 70रीन पोर्तुगीज पावोंक ना, म्हणजे प्रवेश करपाचो प्रयत्न केलो, पूण दिपाजी राणेन तांकां 70रीन थारावपाक दिवंक ना. शेवटी पोर्तुगीजांक वचून दिपाजी राणेक पांयां पडचो पडलो आनी ताका किताब दिवचो पडलो की 70रीचो राजा तूंच म्हणून. आतां पर्यंत राणेंची जर तूं कारकिर्द पळयशी, तेन्नाचो दिपाजी राणे, आतां विश्वजीत राणे, तेचे 70रीचेर तेचो वर्चस्व आहा. 70रीच्या बाबतींत तो कसलोच तडजोड करपाक तयार ना. 70रीच्या लोकांक जेन्ना दिसतलें की आपलो आमदार खंय तरी अपयशी ठरता, ते ठरयतले. तिसऱ्याक येवन ठरोवपाचो अधिकार 70री कडेन ना. तो 70रीच्या लोकांकूच ठरोवचो पडटलो की म्हादईच्या प्रश्नाचेर आमचें हित विश्वजीत राणे सांबाळटलो काय ना, हे 70रीच्या लोकांकूच ठरोवचें पडटलें. तिसऱ्या मनशान येवन विश्वजीत राणे म्हणटा 70रीचे लोक म्हळ्यार आपलो परिवार कसो, आमी आमचे भितर कितें ते पळयता आनी तशें 70रीचे लोक वागतात. वागतात. येस, एब्सोल्युटली.